नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। शिरोड्या उपरांत वास्को ट्रॅफिक सेंटिनलाचेर लोकांनी घातलो हात। जमावान मोटार फोडून परतिली। पुलिसांनी केलो साल्वार। सेंटिनलाचो अतिरेक म्हूण जमाव चाळवलो। पुलिसांनी दोगांक उखल्ले। वेंचणूक आचारसंहिता लागचे पयलीं 27 जानेराक मांडवीचो तिसरो पूल उक्तो। प्रधानमंत्री मोदीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं हजेरी। प्रत्यक्ष हजेरी नितीन गडकरीची। गडकरीचे हजेरेत उक्तावण। गोयच्या मायनिंगाचो इशू संसदेचे बजेट अधिवेशना मेरेन सुट्टलो। 15 फेब्रुवारी मेरेन इशू तडीक लागतलो। श्रीपाद भाऊची नवी डेडलायन। अमित शान खंय काढला फॉर्म्युला, कितें तो खबर ना। म्हापशा आजिलाचे पोन्ने बिल्डिंगेत फिजिओथेरपी कॉलेज आणि प्रशिक्षण केंद्र। मणिपालात खासा कॅन्सर ट्रीटमेंट सेंटर। नव्या प्रकल्पाचे आरोग्य मंत्र्याचे हातान उक्तावण। प्रियंका गांधीची सक्रीय राजकारणात फॉर्मल एंट्री केली। काँग्रेसीची महासचिव दिली उदेंते यूपीची जबाबदारी। सिंधियाक अस्तंत यूपी। कोण म्हणटा काँग्रेसीचो मास्टर स्ट्रोक, कोण म्हणटा राहुल फेल। बांगलादेशी रोहिंग्याक सोदूक पुलिसांनी खासा पथक नेमचे। हिंदुत्ववादी संघटनाचो इशू। बंगळूर पुलीस म्हणटा गोंयांतूय रोहिंग्या बांगलादेशींच्यो टोळयो। गोंय पुलिसाचे राज्याक कांयच खबर ना। आणि कारवार काळी न्हंयत बुडिल्ले बोटींतली 14वे मृताची बॉडी लागली हाताक। मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो तेकलो 14। लोक म्हणटात 33तले अजून दोग बेपत्ता। गोंय पुलिसाचे ट्रॅफिक सेंटिनलाक लोक विटला। शिरोड्या उपरांत वास्कोय लोकांनी ट्रॅफिक सेंटिनलाचेर राग काडलो। बुधवारा दनपारा वास्को मोटारीत बसून आल्फ्रेड आल्मेदा म्हणटा तो मोबायलार फोटो काडटालो। लोकांनी ताचेर हात घातलो। ताची गाडी फोडून परतिली। प्रकरण हाताभायर वचचे पयलीं पुलिसांनी ताका साल्वार करून पुलीस स्टेशनांत व्हेलो। जमावान ताचे गाडयेची वाट लागली। सेंटिनलाचे कागाळी वेल्यान पुलिसांनी दोगांक उखल्ले। गोंय पुलिसेचे ट्रॅफिक सेंटिनल स्किमीन सरकारी तिजोरी भरता। लोकांचे कुस्तार सेंटिनली बसून हजारांनी जोडूंक पेटल्यात। मात हे स्किमीचो अतिरेक जाता म्हूण लोक विटला। शिरोड्या ट्रॅफिक सेंटिनलाचेर हात घालपाचें प्रकरण न्हिवता थंय आसा। वास्कोय एका ट्रॅफिक सेंटिनलाक लोकांनी बरेंच दिलें। आल्फ्रेड म्हणटा तो मुरगांव शांतीनगरांतलो। मोटारीत बसून गाडयांचे मोबायलार फोटो काडटालो। ट्रॅफिक सेंटिनल म्हूण लोकांनी ताका उजरायलो। तेच नटान ताची मोटार फोडली। प्रकरण हाताभायर वचचे पयलीं पुलिसांनी ताका साल्वार केलो। फाटल्यान तिडकल्ल्या जमावान आल्मेदाची गाडी परतून उडयली। पुलिसांनी गाडी पुलीस स्टेशनार व्हेली। फाटोफाट लोकूय पुलीस स्टेशनार पावलो। बस स्टँडाक गेल्यार फोटो मारून धाडला आमचो। जर हयच्या वयर हेल्मेट घालपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी घालपाक जाय न्हू। बिकॉज ऑफ द तालांव पडला म्हणून सगळ्यांक लेटर येयला। थोडे लोक फोटो मारता भायल्यांचो, भायल्यां येयला हिंगा। सो दॅट इज लिगल ऑर इल्लिगल? आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट, भायल्यांचो फोटो मारपाचो लिगल काय इल्लिगल? फाल्यां ते फोटो मारता आनी दुसरें कितें करपाक शकता, मिसयूज करपाक शकता ऑफ दॅट फोटो। एंड सेकंड आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट की इतले ते भिकेक पडला की 100 रुपया दे आर एंड पुलीस आर नॉट डुईंग एनी जॉब। लेट देम वेट नो एट ईच पॉयंट। कंपल्सरी चिखली क्रॉस केले की आमी हेल्मेट घालता। पण आता आमी थोड्या कडेन वाड्या थिंगासून धरले हें केलें, कोणी फाटसून फोटो मारल्या आनी तालावन धाडले आमकां। 100 रुपयाचे प्रश्न येना, पण हेजे फ्युचराक आनीकूय जातले न्हू। आतां भरले म्हणटकच फाल्यांय जातले न्हू। प्रकरण चडूच तापिल्ल्यान निमाणे वास्को पुलीस स्टेशनार उंचेल्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली। उपरांत मुरगांवची DYSP सुनीता सावंत मिडिया कडेन उलयली। फोटो मारतालो तो आयले लोक आनी आपल्याक म्हणपाक लागलो कितें फोटो मारता काय म्हणून दमदाटी केली। ताणें आनीक कोणाक आपयले आनी मागीर ताच्या उपरांत तिची गाडी फोडली हेल्मेट बीन मारून। सगळ्यो काचो फोडल्यो। इतक्यान पुलीस पावले आनी PI पावलो आनी स्टाफ पावले आनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो। आनी एक बायक आशिल्ली, ही आयडेंटिफायड दॅट बायक। सो 2 जाण स्टाफ ती बायकूय घेवन येवपाक लागले। सो ताजी गाडी उरली थंयसर फॉर बिकॉज इट फोडिल्ली बीन ती। इतके म्हणटा म्हणल्यार 2 मिनटां ती गाडी काडटा म्हणल्यार थोड्या लोकांनी गाडी परतिली
मिस्टर आल्फ्रेड आल्मेदा हो रेजिडेंट ऑफ शांतीनगर वास्को हाजो केस घेवन तेजी केस रजिस्टर केल्ली आसा की मॉब क्रिएट केलो तांच्यांनी आनी गाळी मारल्यो, ताका थ्रेटन केलो मारपाक. ताज्या गाडये मुखार स्कूटर घाली आनी ताका भायर सरपाक वचूंक दिना जालें. हातून 2 मनशांक जे आयडेंटिफाय केले कंप्लेनंटान विक्टिमान, हांकां दोगांयकूय अरेस्ट केल्ले आसा. बाकीचे थोडे आयडेंटिफाय जाता जे फोटोग्राफ्स पळोवन आनी तांकां आमी ट्रेस करपाक आनी कस्टडी घेवपाक. And if somebody is trying to manhandle any traffic sentinel personnel, volunteer, they will be dealt with very heavy hands severely. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. वेंचणूक आचारसंहिता लागचे पयलीं मांडोवीचो 3रो पूल उक्तो करतात. उक्तावण 27 जानेराक. मात उक्तावणाक प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष पावचो ना. केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरीचे हातान उक्तावण जातलें. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मिडियाक सांगलें. प्रधानमंत्र्याचे आयताराच 27 तारखेर उत्तर गोंयचे बीजेपी कार्यकर्त्यांक भोवदीक ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पणजे जातलें. 27 तारखेक मोदीजी संवाद कार्यक्रम जरा आसतलें मागीर सर गडकरी सारके जडगून पुलाची केन्ना जातलें 27 गडकरी फायनल जालो. युती पार्टनर मगो बाय इलेक्शनाक फुडें सरला. ताचे कितें काय विचारल्यार ताचे खंय बीजेपी वाले दिल्ली वचून अमित शहा कडेन उलोवपाचे आसात. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. गोंयच्या मायनिंगाचो इशू संसदेचे बजेट अधिवेशना मेरेन सुट्टलो. 15 फेब्रुवारी मेरेन इशू तडीक लागतलो म्हूण केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊन मिडियाक नवी डेडलायन दिल्या. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाहान खंय फॉर्म्युला काडला कितें तो भाऊक खबर ना. मायनिंग बंदी सुप्रीम कोर्टाची. सुप्रीम कोर्टा बरोबर कास्किसांवां करून निर्णय जावंक शकना. सगळ्यांचे संमतीन मदली वाट काडूंक जाय म्हूण खंय मातसो वेळ लागता. सीजन ऑलरेडी फॉर्म्युला सॉर्ट आउट केला आणि ताजे ड्राफ्टिंग हे ते सगळें चालू आसा. एक्ट फॉर्म्युला आमकां खबर ना, पण तांणी एश्युअर केला आमकां की ह्या बजेट सेशनाक किंवा ताजे पयलीं कशें जाता तशें तें तातूंतल्यान हे ताका सोल्युशन आमी दितात म्हणून आमच्या प्रेजिडेंटान आमकां एश्युअर केला. कारण आमचे ते बरोबर आशिल्ले फोरमाचे मायनींग फोरमाचे लिडर आशिल्ले आमचे बरोबर आनी त्यामुळे ते बेगीन करप हें काम चालू आसा. नाही असो तो विशय तसो मातसो कटकटीचो विशय आसा न्ही तो तुमी जाणात. ते सरकाराच्या हातांत म्हणजे फुल्ली सरकाराच्या हातांत नाशिल्लें, पूण सरकार आतां तातूंतल्यान वाट काडपाक पळयता न्ही. पण ती पण कितें आसा सुप्रीम कोर्टाच्या टसल जाय असोय रस्तो आसूं जायना. तो सर्वसम्मत जावंक जायो आनी मायनींग बरे रितीन सुरू जावं जाय अशें तरेन ताका लागून थोडो उशीर जाल्लो आसा. हे बजेट सेशनान हय जातलें ज्या पद्दतीन डिस्कशन आमचें जालां तातूंतल्यान जातलें. कितले ह्या सादारण 15 मार्च बरी जातलें. सॉरी 15 फेब्रुवारी हे सेशन सोंपलें की तेच्या आसपास जातलें. म्हापशा आजिलाचे पोन्ने बिल्डिंगेंत फिजिओथेरपी कॉलेज आनी प्रशिक्षण केंद्र सुरू जाला. भुरग्यां आनी बायलां कल्याणा खातीर सरकारा कडेन कितल्योश्योच स्किमी आसात ताचो लोकांनी लाव घेवचो म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजितान बुधवारा नव्या आजिलाचें उक्तावण करतना उलो मारलो. लोकांक बरी वैजकी सेवा मेळटली जाल्यार सरकारान प्रायव्हेट हेल्थ सेंटरा बरोबर भागीदारी करूंक जाय म्हणूनय विश्वजीत उलयला. जेन्ना आमी यूज करतले हांगा एक एरिया आमी दवरूंक जाय फॉर एनी कायंड ऑफ आर्ट एक्झिबिशन, रेव्हेन्यू जनरेशन आनी ह्या तरेची कांय गोश्टी अशें आसूंक जाय ह्या हॉस्पिटलाचे. फक्त नांवा खातीर सकाळी टू सांजे पर्यंत न्हू, पूण हेजी एक्टिविटी पॉयंट ही म्हापसा हांगाच्यान चालू करूंक जाय. कारण महिला आनी बाल कल्याण खाते कडेन फिरतना आयज आमी मुद्दम तुमकां आपोवपाचो कारण इतलेंच आशिल्लें की नाल्यार कोड लागतलो, प्रोग्राम खूब दीस पयलीं जावपाचो आशिल्लो. आनी आयज तुमकां सांगता की स्वावलंबन प्रोग्राम कित्याक आमी बदल केलो.
हे स्वावलंबन प्रोग्राम पयलीं फक्त 5,000 रुपये दिताले लोकांक आमचे महिला मंडळ, ताचो काय फायदो जायनासलो आमच्या महिलांक. वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट इनिशिएटिव्ह घेतले सगळी कडल्यान ह्यो दुकानां आमी आमच्या नांवार घेवपाक काय आमची कितें तरी वेगळे तरेची स्कीम करून जे काही प्रत्येक कमर्शियल सेंटरान जे सरकाराचे असतात ते कमर्शियल सेंटरान ह्यो घेवन आमच्या महिला मंडळाचे एक फेडरेशन करपाची गरज आसा. आणि म्हणूनच आमी ठरयलें तुम्ही कोणाचेर अवलंबून न रावपाक म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो जो सरकार जो जे बाब मायकल लोबोन आता सांगलेले आसा की तुमकां तुमच्या पांयार उबे रावपाक ताकद दिवपाक खंयच्याच मनशा कडेन वचून तुमी मागपाचे गरज ना पैसे, हे सरकारान ते काम करून दिल्ले आसा जे तुमकां दर वर्सा 30,000 रुपया गावतले आणि ह्याच तरेन कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज सरकारान ह्या तरेचें काम केल्लें आसा की महिला मंडळान कोणा कडेन वचपाची गरज ना पयशे खातीर. आनी हांव एक सांगून अश्युरन्स दिता तुमकां आयज ह्यान फुडें बी आनी फायनान्शियल बेनिफीट वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटाच्यान दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. म्हणजे तुमकां कोणाची गरज पडची ना, कोणा कडेन हात पसरपाची गरज पडची ना, डायरेक्ट डिपार्टमेंटान वचून तुमी कामां करून घेवं शकता. लोकांक बरी वैजकी सेवा मेळटली जाल्यार सरकारान प्रायव्हेट हेल्थ सेंटरा बरोबर भागीदारी करूंक जाय. दोना पावला मणिपाल हॉस्पिटलांत एलेक्टा वर्सा HD लिनियर एडवान्स कॅन्सर ट्रीटमेंट सेंटर सुरू जाला. ताच्या उक्तावणाक विश्वजीत उलयतालो. All of us in the Manipal group to be here for the launch of the comprehensive Onco Center and state-of-the-art LINAC machine, the Electra Versa HD Linear Accelerator. Is that we'll also tie up with them and allow them to have tie up with us because we don't have full-fledged cancer-related facilities. We just have Dr. Anupama Bhosar who is running OPDs, but we'll tie up with Manipal Hospital and we'll allow them to tie up with our team there and have their doctors posted there so they can have OPDs on a day-to-day basis. There is no hidden agenda here. I've been very clear there's public-private partnership and there has to be an important tie-up with private hospitals. There are only 1 or 2 hospitals or 3 hospitals that are running. Goa Medical College is in the process of providing the finest healthcare and also trying to see under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana that we try to create with that type of infrastructure. And if I say that I'm going to run everything by myself, that's not going to happen. We are doing our best to see that we are spending nearly about 480 crores of rupees. Yesterday only I have cleared the file where about 80 crores worth of equipment will be provided in Goa Medical College. As far as the new tertiary cancer center which we are planning to spend about 100 crores, there we need somebody to help us manage it. And there is no harm if we tie up with the best. And it is very important, that's why I was talking to Dr. Ranjan Pai, that we need to explore the possibilities and people who already are established in the state of Goa, how do you run these facilities? प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. प्रियंका गांधीची निमाणे सक्रीय राजकारणात फॉर्मल एंट्री. तिका काँग्रेसीची महासचिव केल्या. उदेंते UPची प्रभारी नेमल्या. हे आदी प्रियंका अमेठीत गांधी घराण्याच्या मतदारसंघात अदीमदी प्रचाराक देंवताली. तिका सक्रीय राजकारणात देवची म्हूण पक्षाचे कार्यकर्ते इतलो तेंप मागताले. प्रियंकाक पूर्व जाल्यार अस्तंत UP ज्योतिरादित्य सिंधियाक दिला. कोण म्हणटा काँग्रेसीचो मास्टर स्ट्रोक, कोण म्हणटा राहुल फेल. तुमकां आज सगळ्यांक खबर आहा की आज एक इम्पॉर्टंट घटना देशांत घडल्या आनी ती म्हणजे एंट्री ऑफ प्रियंका गांधी इन द एक्टिव्ह पॉलिटिक्स. आज पर्यंत सगळे जाण कार्यकर्ते काँग्रेसचे लिडर उत्सुकतेन वाट पळयताले. सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो की प्रियंका गांधी शूड जॉइन राहुलजी टू स्ट्रेंथन द पार्टी ऑर्गनायझेशन. आणि म्हाका दिसता आज सगळ्याचे जर रिएक्शन्स पळय देशभर इन्क्लुडींग अ पर्सन लायक प्रशांत किशोर हू इज नाव विथ JDU, इवन ही सेज दॅट दिस वॉज much expected and she has welcomed that her decision and wished her best. हो म्हाका दिसता हिंदुस्थानांतल्या राजकीय परिस्थितीचेर एक अत्यंत सामको ऐतिहासीक अशी घटना आसा. कारण सगळे जाण म्हणटात एवरीबॉडी सीज ग्लिम्सीस ऑफ हर ग्रँडमदर इंदिरा गांधी इन प्रियंका. आनी म्हाका खात्री आसा सी दीस वील हेल्प काँग्रेस पार्टी इन द पार्लमेंट इलेक्शन्स. आमी मडगांव ब्लॉकाचे वतीन आनी मडगांवचो प्रतिनिधी म्हणून काँग्रेस पक्षाचो माजी मुख्यमंत्री म्हणून आमदार म्हणून हांव प्रियंका गांधीचें एक्टिव्ह पॉलिटिक्सांत स्वागत करता. आय वेलकम हर, assure her of all our full support and I wish her all the best.
बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्याक सोदून काडूक गोंय पुलिसांनी खासा पुलीस पथक नेमचे म्हूण हिंदुत्वादी संघटनांनी इशू केला। बंगळूर, दिल्ली, गोंयांत मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्याच्यो गुन्यांवकारी टोळयो वावुरतात म्हूण बंगळूर पुलिसाचो रिपोर्ट। खासा पुलीस पथक नेमचे म्हणून हिंदुत्वादी उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्याकूय मेळ्ळे। गोंय पुलिसांचे राज्याक मात रोहिंग्याची कांयच कल्पना ना। दिल्ली, बंगळूर आणि गोंयांत रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांची क्रिमिनल गँग्स पद्धतशीर वावुरता म्हूण दिल्ली पुलिसांकडल्यान बेंगलोर पुलिसांक कांय म्हयन्या आदीं इनपूट मेळिल्ले। उपरांत बेंगलोर पुलिसांनी कर्नाटकांत बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची धरपकड सुरू केल्ली। 200 रोहिंग्यांक धरिल्ले, तांकां डिपोर्ट करूंक वळेरी केंद्राक धाडिल्ली। प्रुडंटान हो रिपोर्ट पयलेच फावट डिसेंबरांत केल्लो। Bangladeshi gang, where some of their gang members are involved in crime which has taken place in Bangalore city last year. So it's a big group where some people are involved in Goa, Delhi, in Bangalore. So we are trying to ascertain who all are involved, but as of now this specific input was from Delhi police, based on which we have arrested. गोंयांत वावुरपी ह्या क्रिमिनल टोळ्यांचो सोद घेवचो म्हूण हिंदुत्ववादी संघटनांनी हो इशू उखल्ला। शिष्टमंडळा घेवन पुलीस आणि जिल्लोधिकाऱ्यांच्यो गाठी भेटी सुरू जाल्यात। आज आमी हांगा उत्तर गोवा कलेक्टराक एक निवेदन दिल्लें आसा। तेतून आमी मागणी केली आसा की आज गोंयांत जर पळयलें तर बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्या मुसलमान यांचे अनधिकृत वास्तव्य दिसान दीस वाढत चल्लें आसा। काल परवाची बातमी आसा, हांगा ओपा कोर्डार हांगासर जे 2 चोर धरले तांकां जेंची चौकशी जाली तेन्ना लक्षात आयलें की ते 2 बांगलादेशी घुसखोर आसा। 1 वर्सा पयलीं उजगांव ATM फोडलेलें, त्या ATM फोडपी ताका दिल्ली अरेस्ट जाली। त्याची जेन्ना चौकशी जाली तेन्ना लक्षात आयलें की तो देखील बांगलादेशी आसा। आज हे गोवा एक सुरक्षीत अशें राज्य आसा, सगळे धर्माचे लोक हांगा शांततेन रावता, परंतु आज गोंयांतली ही गंभीर समस्या आज निर्माण जाल्ली आसा। आज ह्या संदर्भात 2017 ऑक्टोबर 2017 आमी डिचोले एक आंदोलन केल्लें। जेन्ना म्यानमारसून रोहिंग्या मुसलमानांक हाकलून लायले तेन्ना गोंयान वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या समर्थनार्थ मिरवणुका काडलेले। तर त्याच्या विरोधा संदर्भात आमी एक डिचोले आंदोलन केल्लें आणि त्या संदर्भात आमी सरकाराक ऑफिशियली निवेदन सुद्धा दिल्लें। तरी देखील त्या संदर्भातले घटना आजही पुढे येत आसा। त्यामुळे ह्या सरकारान ह्या संदर्भातली कठोर अशी ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ह्याच्यावर अशी योग्य ती कारवाई करपाची आज सरकारकडे पुलिसांकडे आमची मागणी आसा की गोवान एक विशेष पोलीस पथक यांच्यानी लागू करचे, स्थापन करचे आणि त्या संदर्भातली चौकशी करून संबंधितांचेर कारवाई करपाची। बेंगलोर पुलिसांनी दिल्ली पुलिसांच्या इनपुटा वेल्यान कर्नाटकांत बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांची धरपकड सुरू केली। गोंयांत पुलिसांनी कितें हालचाल केल्या काय विचारल्यार DGPच्या राज्याक कांयच खबर ना। तो कॅमेऱ्याचेरूय ऑन रिकॉर्ड उलोवंक तयार ना, मात ऑफ द कॅमेरा सांगता ते अशें। रोहिंग्यांच्या टोळ्या विशीं गोंय पुलिसांक कसलीच म्हायती ना। 2-4 केशींनी पुलिसांक बांगलादेशी गुन्यांवकार सापडल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर पुरवण करूंक खंय 2 कंपन्यो तंत्रीक दृष्ट्या पात्र थारल्यात। सरकारान हायकोर्टाक सांगला। डिजिटल मिटरा खातीर अर्थीक टेंडरूय उक्तें केलां आनी टेंडर प्रक्रिया 3 सप्तकां भितर पुराय जातली म्हूण सरकार सांगता। टुरिस्ट टॅक्सींनी डिजिटल मिटर सक्ती सरकारा कडच्यान चालीक लावन घेवची म्हूण गोंयचें ट्रॅव्हल टुरिझम असोसिएशन हायकोर्टात गेला। टुरिस्ट टॅक्सींचे डिजिटल मिटरांचो विशय कितलो तेंपूत जालो हायकोर्टातूय हुमकळटा। मिटरांची टॅक्निकल स्पेसिफिकेशन्स थारायता, प्रस्ताव मागायता, टेंडर काडटा आनी एक टेंडर उगडटा म्हळ्यार बाजार उलगलो। TTAGन हायकोर्टात घाले याचिकेचेर सरकारान कोर्टाक सध्या सांगला ते अशें। टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर पुरवणेचे टेंडराक 3 कंपन्यो, 2 कंपन्यो तंत्रीक दृष्ट्या पात्र। अर्थीक टेंडर 18 जानेराक उक्तें केलां। 3 सप्तकां भितर सरकाराचो कितें तो निर्णय। हायकोर्टान केस 4 फेब्रुवारीक दवरल्या। जो कितें निर्णय जाता तो सरकारान कोर्टाक कळोवचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कारवार काळी न्हंयतले बोट दुर्घटनेत बुडिल्ल्यांच्यो आतां मेरेन 14 बॉडी मेळ्ळ्यात। मंगळारा राती एका दादल्याची बॉडी मेळ्ळी। लोक सांगता ते प्रमाण आनीक 2 बेपत्ता आसात। सोमारा कुरुमगड्यावेल्या नपसिंग देवस्थानाचे जात्रेक वचपी व्हडें काळी न्हंय आनी दर्या संगमार उमथून जाल्ले हे दुर्घटनेत 33 जाण बुडिल्ले। 17 जाणांक नौदळ आनी नुस्तेकारांनी मेळून साल्वार केल्ले। बुधवारा राती मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका ल्हान चलयेची बॉडी बेलिकेरे कारवार वाठारांत मेळ्ळी। आतां मेरेन 15 बॉडी मेळ्ळ्यात। लोक सांगता ते प्रमाण आनीक एका भुरग्याची बॉडी मेळपाची आसा। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.